नमस्कार. आज रवींद्र बाबांची जयंती. आज आमी सकाळी आमच्या दिसपट्ट्या असेंब्ली भितर रवींद्र बाबाक आर्गां ओंपल्याच. पूण दर वर्साक कोंकणी भाशा मंडळ आनीक रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर रवींद्र बाबाची जयंती आनी त्या जयंतीक धरून विजयाबाई सरमळकर यादस्तीक व्याख्यान आयोजीत करता. रवींद्र बाबान आपली पुराय जिवीत गोंयची भूंय, गोंयचो भौस आनी गोंयची भास हाचे खातीर अर्पिलें. रायटर आनी फायटर जावन तांणी कोंकणी भाशेक जी वेगळी वेगळी मानाची सुवात फावो जाताली त्या खातीर ते वावुरले. तांणी चळवळ उबी केली, चळवळीचें फुडारपण केलें आनी कोंकणी भाशेक जैताची सगळी सुवात जी मेळपाक जाय आशिल्ली तिका अधिकाराची ती मेळोवन दिली. विजयाबाई सरमळकर ही कोंकणींतली एक नामनेची कवयित्री. जेन्ना कोंकणी साहित्या भितर बायलां साहित्यीक आमकां उणी दिसताली अशा वेळाचेर पयलेच खेपेक विजयाबाई सरमळकर तांचे घराणेच कोंकणी साहित्य, कोंकणी चळवळ हाचे खातीर योगदान दिवपी आशिल्ले. अशा वेळाचेर विजयाबाई सरमळकर हांणी खास करून कवितेच्या माध्यमांतल्यान, कवितेच्या साहित्य प्रकारांतल्यान कोंकणी साहित्याक आनी एकूणच कोंकणी चळवळीक खूब मोठें योगदान दिलें. आयज आमी रवींद्र बाबाची 97वी जयंती मनयतात. 1925 वर्साक रवींद्र बाबांचो जल्म जाल्लो आनी 3 वर्सांनी आमी रवींद्र बाबांची जन्मशताब्दी मनयतले. ताची तयारी बी वेगळ्या वेगळ्या संस्थांनी कोंकणी भाशा मंडळान रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरान आदींच सुरू केल्या. आयज रवींद्र बाबांची 97वी जयंती मनयतना आनीक विजयाबाईच्या उगडासाक हें व्याख्यान घडोवन हाडटना आयज आमचे मदीं आसात ॲडवोकेट उदयबाब भेंब्रे, कोंकणी चळवळींतले एक दृश्टे फुडारी आनी कोंकणी चळवळींतलीं सगळीं जैतां ज्यांच्या फुडारपणा खाला जैतवंत जाल्यात अशे तरेचे कोंकणी चळवळींतले एक वावुरपी आनी फुडारी. कोंकणीक मेळिल्ली साहित्य अकादमीची मान्यताय आसत. 8व्या वळेरेंत कोंकणीचो आस्पाव आसत. गोंयांत राजभास जावपाचो मान आसत. किंवा कोंकणी भाशेक जी वेगळी वेगळी जैतां फावो जाल्यात त्या जैतांचें फुडारपण, त्या आंदोलनांचें, त्या चळवळींचें फुडारपण उदय बाबांनी केल्लें आसा. आयज ते खेरीतपणान आमचे मदीं कोंकणी मुळाव्या शिक्षणाचो इतिहास आनी फुडार ह्या विशयाचेर उलयतले. आमी जेन्ना कोंकणी शिक्षणाचो विशय उलयतात तेन्ना कोंकणी शिक्षण मुळाव्या पावंड्याचेर केन्नाच्यान सुरू जालें, आयज ताची सुवात कितें आसा आनी कोंकणी शिक्षणाक फुडार कितें आसा हाचो एक इंट्रोस्पेक्शन करपाची ही वेळ आनीक हो बरो दीस अशें हांव धरून चलतां. विद्याभवन कोंकणी शाळा ही उदय बाबूच अध्यक्ष आसतना कोंकणी भाशा मंडळाची सुरवात जाल्ली. आयज आमच्या बरे नशिबान ह्या बऱ्या दिसाक 2 अश्यो व्यक्ती आसात ज्यांचो हातभार, ज्यांनी मुळावण ह्या शाळेचें 18 जून 1979 ह्या दिसाक घाल्लें. उदय बाब अध्यक्ष आशिल्ले कोंकणी भाशा मंडळाचे आनीक मठग्रामस्थ हिंदू सभा ज्यांच्या शाळेची मराठी शाळेची कोंकणी शाळेंत रुपांतर जाल्लें, त्या मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे सेक्रेटरी आशिल्ले भाऊ मावजो, माफ करा, चंद्रकांत बाबकेणी. आनी भाऊ मावजो एक अशे व्यक्ती आशिल्ले जे दोनूय संस्था कडेन लागीं आशिल्ले आनीक तांच्या प्रयत्नांतल्यान उदय बाबांच्या फुडारपणा खाला ही शाळा सुरवात जाली. 42 वर्सां ह्या शाळेक भरतात, 43 वर्सां आनीक 43 वर्सां भरता आसतना ह्या शाळेन आयज गोंयांतली एक उत्कृश्ट कोंकणी माध्यमांतली शाळा, आवय भाशेंतल्यान चलपी शाळा म्हणून नावलौकीक मेळयिल्लो आसा. ताजें श्रय खात्रीन उदय बाबाक फावो जाता, नारायण भाऊ सारक्या दृश्ट्या फुडाऱ्यांक फावो जाता. हांव सगळ्यांक येवकार दितां आनी मागतां कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेशाबाई सिंगबाळ हांचे कडेन तांणी येवकाराचें उलोवप करचें आनी प्रास्तावीक करचें. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आनी मुखेल वक्ते उदयबाब भेंब्रे, रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचे हेडमास्टर आनंदबाब अग्नी, विद्याभवन कोंकणी शाळेच्या वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष चेतनबाब आचार्य, विद्याभवन कोंकणी शाळेच्यो मुखेली अक्षताबाय, आदरणीय नारायण भाऊ, शाळेचे सगळे शिक्षक, विद्यार्थी आनी इश्टानू. आयज रवींद्रबाब केळेकर हांची जयंती. हांव सुरवातीकूच तांकां नमन करतां आनी तांच्या कामांतल्यान आमकां जी प्रेरणा आयज मेरेन मेळ्ळ्या ती अशीच फुडाराकूय मेळूं अशें मागतां. भाईन सांगलें तशें की सकाळीं रवींद्र बाबाक आमी एसेंब्ली वेळार आर्गां ओंपिल्लीच
आणि म्हाका दिसता रवींद्र बाबाच्या प्रेरणेंतल्यानूच आमी मुखार वचत आसा. तांचें नांव आमच्या शाळेक लाभलां हें जालेंच, पूण तांच्या सारकेल्यांची प्रेरणा घेवन आमची पावलां मुखार वता. आयज आमी ह्या समयार विजयाबाई सरमळकार यादस्तीक व्याख्यानमाळो घडोवन हाडटात. हांव सुरवातीकूच तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यावळीक येवकार दिता. इश्टानो, रवींद्र बाब केळकार जावं किंवा विजयाबाई सरमळकार जावं, ह्या सारकेल्या लोकांच्या कामांतल्यान, तांच्या साहित्यांतल्यान, तांच्या वावरांतल्यान आमी देख घेतल्या. रवींद्र बाब आनी विजयाबाई सारकेल्या लोकांक कांय गजालीं खातीर म्हाका दिसता पयलेपणाचो मान फावो जाला, आनी हो फक्त निखटो नांवाक न्हय. रवींद्र बाब केळकार हांणी आमकां पयलो ज्ञानपीठ मेळोवन दिलो, आनी फक्त पुरस्कार म्हणून न्ही, तांच्या साहित्याक ती उंचाय आशिल्ली, तांणी ती उंचाय गांठली म्हणून हो मान तांकां आनी खेरीतपणान कोंकणी भाशेक फावो जालो. तातूंतल्यान आमकां आयज एक वेगळी उर्जा मेळटा. विजयाबाई सरमळकार हांणी म्हज्या सारकेल्या कितल्याशाच अस्तुऱ्यां खातीर एक वाट तयार करून दिली अशें म्हणूं येता. आनी त्या नदरेंतल्यान ह्या दोनूय व्यक्ती कडल्यान जी आमकां सदांच उर्बा आनी प्रेरणा मेळ्ळा, ती आमकां शासनाची आदार करत रावतली. इश्टानो, आयज जो विशय ज्या विशयाचेर उदय बाब हांगा उलयतले, तो विशय खरें म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळ आनी आमकां सगळ्यांक खूब लागींचो. कारण जशें बाईन सांगलें, 42 वर्सां आदीं कोंकणी भाशा मंडळान विद्याभुवन कोंकणी शाळेची स्थापना केली. कोंकणी भाशा मंडळाक सदांच दिसत आयला की कोंकणी भास जर तिगून उरतली जाल्यार ती भुरग्यांच्या ओंठार फुलपाक जाय. आनी हो समज हें जें आमकां दिसत आयलां तें आयचें न्ही, तें 42 वर्सां फाटलें, जेन्ना उदय बाब म्हणया किंवा नारायण भाऊ म्हणया हांचे सारकेल्यांनी विद्याभुवन कोंकणी शाळेची बुन्याद घाली. आनी थंयच्यान आयज मेरेनचो प्रवास जायत आसा. आज विद्याभुवन कोंकणी शाळा निखटी शाळा ना जाल्यार ती एक प्रयोगशाळा जाल्या. आनी हांगा कोंकणी शिक्षणा खातीर कोंकणी शिक्षण फुलचें म्हणून जे प्रयोग जाता ते फक्त विद्याभुवन कोंकणी शाळे पुरते आयज उरूंक ना, जाल्यार ते पुराय गोंयांतल्या कोंकणी शाळांक कोंकणी शिक्षणाक एक दिशा दिता हाची आमकां खूब खोस आसा. आनी हें काम अशेंच मुखार वचत रावतलें. विद्याभुवन कोंकणी शाळेच्या स्थापने पयलीं बी कोंकणी शिक्षणांत कांय प्रयत्न जाल्ले, कांय यत्न जाल्ले. उदय बाबा कडेन जेन्ना हांव मेळ्ळें, उदय बाबान म्हाका खुबश्यो गजाली सांगल्यो आनी आमकां दिसलें की हे जे सगळे यत्न आसा, हो जो सगळो प्रवास आसा तो खंय तरी एक नदरेंतल्यान सगळ्यां मेरेन पावचो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार कोंकणी शिक्षणाचो फुडार कितें आसूंक शकता, मुखार आमची वाट कितें आसूंक शकता, ते उदय बाबा सारकेल्या कडल्यान आमी जाणून घेवचें. ह्या नदरेंतल्यान आज उदय बाब उलयतले. आमी खूब उत्सूक आसा तांचें भाशण आयकुपा खातीर. हांव तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दिता. सगळ्यांक धन्यवाद. मागता अन्वेषाबाई कडेन ताणें फुलांची एक कुंडी आनी एक ल्हानशी एक मानचिन्ह भेटून उदय बाबांक येवकार दिवचो. फोटो घे, फोटो घे, राव मातशें राव. थँक्यू सर. थँक्यू. ल्हान भुरग्याक शिक्षणाचो आरंभ करतना आपल्या आवय भाशेंतल्यान शिक्षण मेळचें हो सिद्धांत, हो गोंयकारांचो न्ही, कोंकणी मनशाचो न्ही, हो युनायटेड नेशन्साचो सिद्धांत. आनी म्हणून संवसारभर आमी जर पळयलें जाल्यार भोवतेक प्रगत राष्ट्रांनी मुळावें शिक्षण जें आसा तें आपल्या आवय भाशेंतल्यान दितना आमकां दिश्टी पडटा. आमी भारताचो विचार करता तेन्ना भोवतेक राज्यांनी भारतांतल्या आपल्या आवय भाशेंतल्यान शिकप जाता. गोंया भितर कितें परिस्थिती आसा, आमकां मुक्ती उपरांत जावं मुक्ती पयलीं कशे तरेची परिस्थिती आशिल्ली शिक्षणाच्या बाबतींत, मुळावें शिक्षणाच्या बाबतींत, माध्यमाक धरून कितें आशिल्ली, त्या संदर्भांतलो इतिहास, वर्तमान आनी फुडार हो आयचो विशय. आनीक ह्या विशयाचेर जांणी प्रत्यक्ष काम केलां, ऑन फिल्ड काम केलां, रिसर्च केला, अशे तरेचे उदय बाब आमचे मदीं आसात. ह्या विशयाचेर उलोवपाक हांव विजयाबाई सरमळकार यादस्तीक व्याख्यानांत प्राथमीक कोंकणी मुळाव्या पावंड्यावेलें शिक्षण, ताचो इतिहास आनी फुडार ह्या विशयाचेर उलोवप करपा खातीर आमंत्रीत करता एडवोकेट उदय बाब बेबऱ्या. ताचे आदी मागता उदय बाबा कडेन आनीक अन्वेषाबाई कडेन तांणी विजयाबाईच्या आनीक रवींद्रबाबाच्या फोट्याक फुलांच्यो पाकळ्यो ओपून आर्गां ओपची. तशेंच मागता भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष चेतन बाबा आचार्य आमचे मदीं आसात, तांणी बी मुखार येवचें.
भाऊ मावजो आमचे मदीं आसात. भाऊ कडेन मागता. आनी एकूच मिनट फोटो खातीर. भाऊ हें घाल. भाऊ मार कोंकणी मुळाव्या शिक्षणाचो इतिहास आनी फुडार ह्या विशयाचेर विजयाबाई सरमळकर यादस्तीक व्याख्यानमाळेंत आयचे पुष्प गुंतपा खातीर हांव आपयतां एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे हांकां. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष मोमनेस्त अन्वेषाबाई सिंगबाळ, मुख्याध्यापक मोमनेस्त अरुणबाब कोगणी, मंडळाचे आदले अध्यक्ष मोमनेस्त चेतनबाब आचार्य, आमचे मदीं आशिल्ले मोमनेस्त नारायणबाब मावजो, शाळांचे आनी हायस्कुलाचे मानेस्त शिक्षक आनी विद्यार्थी भयणीनो आनी भावानो, रवींद्रबाब केळेकार आनी विजयाबाई सरमळकर हांच्या उगडासाक नमन करून ह्या विशयाक हांव सुरवात करतां. रवींद्रबाब केळेकार आनी विजयाबाई सरमळकर ह्या दोगांच्याय बरोबर एक कार्यकर्तो म्हणून काम करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. बरीच वर्सां वेगळे वेगळे तरांनी आमी बरोबर वावर केलो, पूण आज तांचो उगडास काडटना दोन घडणुको म्हाका चड याद जाता. एक घडणूक साहित्य अकादमीचे मान्यताये वेळार लॉबिंग करपाक जेन्ना दिल्ली वचचें पडलें तेन्ना रवींद्रबाब आनी हांव गेले आनी वचून आमी एक काम, कितलींशीं कामां केलीं, तातूंतलें एक काम अशें आशिल्लें की साहित्य अकादमीच्या दारार दोनूय वटेनी उबो रावप, एक वटेन रवींद्रबाब, एक वटेन हांव, आनी हातांत आमच्या 15-20 कोंकणी पुस्तकांचे गठ्ठे. साहित्य अकादमीचे सुमार 500 वांगडी, 75 वयर वांगडी, ते दारांतल्यान भितर सरतना एक एक गठ्ठो तांच्या हातांत दिवप आनी आज कोंकणीचो प्रश्न येतलो तेन्ना तुमी तुमचो आशिर्वाद कोंकणीक आसचो अशें मागचें. हें काम आमी जवळ जवळ 1.5-2 वरां उबो रावन केलें. विजयाबाई सरमळकर हांचे बरोबर एका नाटकांत काम करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें आनी वावर खूब केलो कोंकणीच्या मळार. पूण निमित्ताक कारण हें एक पुंडलीक बाब दांडे हांचें नाटक आसा. ताणें स्वताय काम केलें तातूंत. खुद्द अण्णा सरमळकर विजयाबाईचे घरकार ताणेंय काम केलें तातूंत आनी विजयाबाईनूय त्या नाटकांतली मुख्य भुमिका
तकलेन मातशी हालिल्ली बायल कठीण भुमिका केली आणि त्या नाटकात तांचे बरोबर काम करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. बाकी खुबश्यो गजाली आमी विसरून वतात, पूण असल्यो गजाली कांय तकलेंत उरतात त्यो हांवें तुमकां सांगल्यात. आयचो विशय पळय आसा तो इल्लोसो जड आनी मातसो लांब. ताका लागून आमच्या भुरग्यांक वाज येवं येता. पळयात तुमकां बरो लागलो जाल्यार बरेंच जालें, पूण वाज पसून आयलो जाल्यार ही माहिती तुमकां जर आसली जाल्यार तातूंत भितर कोंकणी भाशेचो थोडोसो इतिहास येता. तातूंत कशे रितीन आमी आज मेरेन पावल्यात तें कळटा आनी कितें कितें प्रयत्न जाले आनी त्या प्रयत्नाचे कितें परिणाम जाले, कितलें यश आमकां मेळ्ळें आनी कितलें अपेस आमच्या फाट्याक आयलें हें सगळें दिसून येता आनी तें खबर आसप बरें. कारण ह्या विशयाचेर अजून आमचे मदीं एक पुस्तक ना. कोणाय तरी बरोवपाची गरज आसा, साधनां आसात, बरोवपाक जाय ती म्हायती मेळटा, पूण कोणाय तरी हो विशय बरोवन काडपाची गरज आसा. कोंकणीत जें पयलें पुस्तक शाळेच्या भुरग्यां खातीर तयार जालें तातूंत 44 पाठ आसात आनी ह्या 44 पाठांतलो 44वो पाठ पळय आसा ताचो माथाळो आसा म्हणी. म्हणी ज्यो वर्सांची वर्सां आमचे मदीं चलत आयल्यात त्यो म्हणी अर्थ दिवंक ना, फक्त म्हणीच दिल्यात. त्यो म्हणी अश्यो आसात. सूम लासलें तरी सुमाचो पीळ वचना. आयकल्या? आयकल्या? सूम लासलें तरी सुमाचो पीळ वचना. वाग भागलो म्हणून तण खायना. समजुया वागाक कांय दीस मांस खावंक मेळूं ना, तो भुकेला, पूण वाग तण खायना. एक म्हणणी. माजराचो खेळ हुंदराचें मरण. माजराचो खेळ जाता पूण हुंदराचें मरण जाता. मेल्ले म्हशीक 12 शेर दूद. ही म्हण चलता, अजून चलता. मेल्ले म्हशीक 12 शेर दूद. तूस काडून हाताक पड. तूस काडून हाताक पड. आतां कितें जालां, शेतांतल्यान भात हाडटकच काडप ना जालां. आतां तें गिरणीर वता आनी ताजें पीठ जाता, वो तांदूळ जाता. ताका लागून तूस म्हणजे कितें, कांडप म्हणजे कितें आनी पड कशें येता हें कळपाक आमकां आज कठीण जाता. पूण ही जाणटेल्यांची म्हणणी. गोठ्यांत गोरवां आसल्यार शिंगाक शिंग आदळटलेच. गोठ्यांत गोरवां आसल्यार शिंगाक शिंग आदळटलेच. भुरग्याचे मळणेक बिना भात. भुरग्याचे मळणेक बिना भात.
चंद्र सूर्य मागल्यार देव येता, चंद्र सूर्य मागल्यार देव येता. उंदराच्या रागान घराक उजो लायतात. समजा घरात खूब उंदीर जाले, ते उंदीर त्रास करतात जाल्यार घराक उजो लायतात काय उंदराक मारतात? तुम्ही सांगात कितें करतात? उंदराच्या रागान घराक उजो लायतात वय काय ना? लायना. ह्यो म्हणी ह्या पुस्तकांत आसात. कांय काणयोय आसात. एक काणी आसा भुरगें आनी बेबे. एके शाळेंतले भुरगे तळ्याचे धडेर वचून मोगजेन तळ्यात फातर मारूंक लागले. तातूंत भितर बेबे आसले. तांकां ते फातर बसून जायतें दुख्ख जालें. तांतल्या एका बेब्यान भुरग्याक विचारलें, भुरग्यानो, आमचेर तुमी फातर कित्याक मारतात? भुरग्यांनी म्हळें, आमी फातरांनी खेळटात. बेब्यान जाप दिली, तुमचो खेळ खरो, पूण आमची मरण जाता. तुमी फातर मारतात आनी खेळटात खरें, पूण आमचें मरण जाता. हें आयकून एका शाणे भुरग्यान म्हणलें, गड्यानो, तो खरें उलयता. आतां ताका दुख्ख दिवं नये आनी कसलेंय काम करूंक जाता जाल्यार पळोवया. दुसऱ्याक दुख्ख जायत किंवा तेन्ना ताचो पयलो विचार करचो. म्हाका दिसता आमी हो खेळ सोडल्यार बरो. हय हय म्हणून सगळे भुरगे दुसरे सुवातेर खेळूंक गेले. आतां हांगा भुरगीं आसात म्हणून ही हांवें सुरवात अशी केल्या. कोंकणी माध्यमांतल्यान मुळावें शिक्षण हाचे खातीर विचार आनी प्रयत्न हाका 164 वर्सांचो इतिहास आसा. 164 वर्सांचो इतिहास आसा. 1855 वर्सा गोंयांत एक पुर्तुगेज मनीस मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी म्हणून आयलो. पुर्तुगालच्यान आयलो. ताचें नांव जोकीम एलियोदोर द कून्हा रिवार. पुर्तुगेज मनीस. हुशार मनीस, इतिहासकार, पंडीत, स्कॉलर. ताणें जायतो वावर केलो गोंयांत. ताणें गोंयांत येवन पळयलें की हांगा लोक सगळो कोंकणी उलयता. घरांत उलयता, बाजारांत उलयता, सगळ्याक उलयता. पूण कोंकणींतल्यान कोण शिक्षण घेना. कोंकणींतल्यान कोण साहित्य रचना. ताका अजाप दिसलें, कारण तो युरोपांतल्यान आयिल्लो आनी थंय लोक शिक्षणाक, साहित्याक खूब म्हत्व दिताले. हें हांगा अशें कित्याक? म्हणून ताणें अभ्यास करपाक सुरवात केली. आनी अभ्यास करतना ताका दिसलें की पुर्तुगेजांनी कोंकणीचेर खूब अन्याय केला. लक्षांत धरात, हो पुर्तुगेज मनीस गोंय सरकाराचो चीफ सेक्रेटरी. ताणें अभ्यास करून पळयलें की कोंकणीचेर खूब अन्याय जाला.
आनी ताका दिसलें की गोंयकारांक जागोवचें. ताणें पळयलें गोंयकारूय थंड आसात, कोण ह्या अन्याया आड जाप काडना. अशे वेळार ताका दिसलें की गोंयकारांक जागोवचें म्हूण, आनी ताणें एक लांब निबंद बरयलो. त्या निबंदाचें पुर्तुगेज भाशेन बरयलो नांव एसायू हिस्टोरिकू द लिंग्वा कोंकानी, म्हणजे हिस्टॉरिकल एसे ऑन कोंकणी लँग्वेज. लांब निबंद बरयलो आनी त्या निबंदांत पुर्तुगेजांनी कशे तरेन कोंकणीक मारपाचो प्रयत्न केलो, कशे तरेन लोकांक कोंकणी फुडें व्हरपाक आडायली, कशे तरेन कोंकणीचें लुकसाण केलें. ग्रंथ लासून, शाळा उगडनासतना, लोकांक शिक्षण दिनासतना, तें सगळें त्या निबंदांत बरयलें. आनी त्या निबंदांत ताणें निमाणो एक पॅरेग्राफ बरयलो जो खूब म्हत्वाचो. भितर ताणें शिक्षणाचोय उल्लेख केला. फक्त साहित्या विशीं उलोवंक ना, शिक्षणाचोय उल्लेख केला की शिक्षण दिवंक ना म्हणून. पुर्तुगेजान मुळाव्यो शाळा उगडल्यो त्यो फक्त पुर्तुगेज भाशेंतल्यान, दुसरी खंयचीच भास नाशिल्ली. म्हणजे हो ह्या लोकांचेर अन्याय अशें ताका दिसलें आनी म्हणून ताणें हो निबंद बरयलो. तातूंत कोंकणी भाशेचो इतिहास खूब आसा, पूण तो हांव तुमकां सांगूंक वचना. ह्या निबंदांत निमाणो एक पॅरेग्राफ आसा जातूंत तो गोंयकारांक उलो मारता, आनी भोव करून तरणाट्यांक. तो उलो कितें आसा हें समजून घेवपाची गरज आसा. तो उलो असो. इंग्लिशींत वाचता हांव, कारण हाचें अजून कोंकणी अणकार जावंक ना. म्हाका दिसता कोणाय तरी हो अणकार करपाची गरज आसा, कारण कोंकणी भाशेचो फाटलो इतिहास समजून घेतलो जाल्यार हो निबंद खूब म्हत्वाचो. इट इज नाव टायम टू अंडू द डॅमेज कॉज्ड. निमाणो पॅरेग्राफ ताजो जातूंत तो एक आवाहन करता, एक उलो मारता. It is now time to undo the damage caused. The time has come to restore the mother tongue to its rightful place. तो सदांच कोंकणी भाशेचो उल्लेख मदर टंग म्हणून करता, मदर टंग ऑफ गोवन्स. टू यू देन ओ गोवन यूथ. उलो कोणाक मारता पळयात, तो जाणट्यांक उलो मारना, कारण तो जाणट्यांची मतां जाणा. तो तरणाट्यांक उलो मारता. The youth, to you then, O Goan youth, is reserved this great work, essential element of the intellectual and social regeneration of your countrymen. तुम्ही जे चेपून उरल्यात, तुम्ही जे दामून उरल्यात सकल, ते वयर सरतले जाल्यार हो तुमकां उलो. Let fools laugh and shout from the depth of their ignorance that the language has no grammar, that it is not capable of being written, and that as it is in common use now by only a few individuals, the exertion on its study is insufficiently compensated. That its varieties and dialects from province to province, even from caste to caste, make it complicated and unintelligible, and that it is so corrupted that it cannot be purified. आनी निमाणे कडेन न्ही हो पॅरेग्राफ व्हडलो आसा, हांव सगळो वाचना, पूण तातूंतलें एक वाक्य म्हत्वाचें. हें कित्याक कर म्हणटा तो. इंडीड तो जाणा, ताका जागृताय आसा की हें काम सोंपें न्हय म्हणून. इंडीड दीस एंटरप्रायज इज नॉट इजी. इंडीड दीस एंटरप्रायज इज नॉट इजी, बट इट इज युजफूल, इट इज ऑनरेबल, इट इज ग्लोरियस. कोणाचें उतरें
एका पुर्तुगेज मनशाची उतरां जो आमकां सांगता की तुमी कोणाची पिशेपणां आयकूं नाकात. कोण म्हणटा कोंकणी भाशेक व्याकरण ना, कोण म्हणटा कोंकणी भाशेक कोंकणी भास ही बोली. हे सगळें कुशीन दवरात आनी ह्या वावराक हात घालात. हो वावर युजफूल, ऑनरेबल, ग्लोरियस. काय बरे शब्द. हें ताणें बरयलें. आमचेर कांय परिणाम जालो ना. आमच्या जाणट्यांचेर तर जावपाचो नाशिल्लोच, पूण तेन्नाच्या तरणाट्यांचेरय कांय परिणाम जालो ना. हो निबंध 1858 वर्सा छापलो. घडये मागीर मुसियोर दालगाद बिलगाद हांणी ताचो अभ्यास केला आसूं येता खूब वर्सांनी. पूण त्या वेळार ताचो कांयच परिणाम, कांयच प्रभाव जालो ना. ही सुरवात. कोंकणींतल्यान शिक्षण जाय, कोंकणींतल्यान साहित्य निर्माण करूंक जाय, कोंकणी भाशेची उदरगत करूंक जाय, ही जाणविकाय लोकां मदीं जागोवपाचो पयलो प्रयत्न हो 1858. पुर्तुगेजांनी शाळा सुरू केल्ल्यो, पूण शाळांनी फकत पुर्तुगेज भाशेंतल्यान शिकयताले आनी दुसरी भास नाशिल्ली. ताचो परिणाम कितें जालो? परिणाम असो जालो की समाजांतलो जो उंचलो वर्ग आशिल्लो तितलोच ह्या शाळांनी वचपाक लागलो आनी थोडे लोक पुर्तुगेज भास शिकूंक लागले. तातूंतले आनीकय सामके थोडे पुर्तुगेज भाशेंत उलोवंक शकले. चडशे जाण उलोवंक पसून पावले ना. हे पुर्तुगेजांकूच खटकले आनी 1871 वर्सा व्हायसरॉयान निर्णय घेतलो की फकत पुर्तुगेजींतल्यान शिकोवन हो प्रश्न सुटना. कोणे तरी तांची तकलेंत कल्पना घाली आसत की तुमी जर पुर्तुगेज कोंकणी आनी मराठी बरोबर शिकयत जाल्यार घडये चड लोक पुर्तुगेज भास शिकत. आनी तांणी निर्णय घेतलो की मिक्स्ड स्कुलां आसची म्हणून. शाळा मिक्स्ड आसच्यो, कोंकणी पुर्तुगेज आनी कोंकणी मराठी. आदेश दिलो म्हणटकच फुडें काम सुरू जालें आनी काम सुरू जावन मराठीची पुस्तकां तयार आशिल्लीं गोंया भायर महाराष्ट्रांत ती हाडली आनी कोंकणी आनी पुर्तुगेज आनी मराठी ही मिक्स्ड शाळा सुरू जाल्यो. कोंकणी पुर्तुगेज जाल्यो ना. कारण कितें दिलें? कोंकणींत शिकोवपा सारकीं पुस्तकां ना. कोंकणींत शाळेंत शिकोवपा सारकीं पुस्तकां नात हें कारण दिवन तेन्ना कोंकणी पुर्तुगेज शाळा सुरू जाल्यो नात. ज्यो मराठी आनी पुर्तुगेज शाळा सुरू जाल्यो तांकां इश्कोला माराद पुर्तुगेज म्हणटाले. इश्कोला म्हळ्यार स्कूल, म्हणजे मराठी पोर्चुगेज स्कूल ती सुरू जाली. कोंकणी सुरू जाली ना. कांय वर्सां गेलीं आनीक हो प्रश्न उरलो. तांकां दिसतालें की जाय म्हणून कोंकणींतल्यान पुस्तकां जाय आनी कोंकणींतल्यान शाळा जाय. फक्त कोंकणी न्ही, कोंकणी आनी पुर्तुगेज. आनी सादारण 20 एक वर्सांनी तोमास मोवराव नांवाचो पुर्तुगेज मनीस डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन जालो गोंयांत. तेन्ना ताका डायरेक्टर म्हणनाशिल्ले, इन्स्पेक्टर ऑफ एज्युकेशन म्हणटाले पुर्तुगेज. पूण आयच्या आमच्या संदर्भांत तो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. ह्या तोमास मोवरावा विशीं इल्लेशें सांगपाची गरज आसा. ताजो आवय आनी बापूय दोगांय पुर्तुगेज, पूण ताजो जल्म जाल्लो गोंयांत आनी रावतालो रायबंदरा.
ह्या मनशाक शिक्षण कितें म्हणटा तें कळिल्लें आनी मुळावें शिक्षण म्हणटा तें मायभाशेंतल्यान जावंक जाय हेंय कळिल्लें. आनी म्हणून म्हाकाय दिसतालें की कोंकणी पुर्तुगेज शाळा सुरू जावच्यो. पुस्तकांत होच बोवाळ चालू उरलो आनी निमाणे कडेन व्हायसरॉयान त्या तोमास मोरावांक आदेश दिलो की ताणें पुस्तक तयार करून घेवचें. ताणें पुस्तक तयार करचें आनी ताणें तयार केल्ल्या पुस्तकाची कॉपी म्हजे कडेन आसा. मूळ छापिल्लें पुस्तक गोंयांत मेळना. मूळ छापिल्लें पुस्तक पुर्तुगालाक तांच्या नॅशनल लायब्ररींत आसा. ताजे वयल्यान हें कॉपी करून काडलां. उदळ तुमकां हांवें म्हणी आनी एक काणी वाचून दाखयली ती ह्या पुस्तकांतली. तोमास मोरामान भितर बरयलां त्या प्रमाणे ताणें स्वता हें पुस्तक तयार केलां अशें म्हणलां. कळना की खरेंच तो कोंकणी इतली बरी जाणा आशिल्लो, कित्याक जल्म गोंयांत जाल्लो ही गजाल खरी आनी गोंयांत रावतालो. काय कोणाच्या आदारान गेला आसूं येता, पूण तो भितर म्हणटा की हें आपणें तयार केलें म्हणून. हें नांव दिलां हाका कोंकणी प्रायमर. म्हणजे ताची सदां पद्दत आसता ती की मुखपृश्ठ जें आसा, पयलें पान जें आसा तें पुर्तुगेज भाशेंत बरोवप आनी इंग्लिशीन ताचें ट्रान्सलेशन केलां त्या प्रमाणे तें कोंकणी प्रायमर म्हणजे कोंकणी मुळावें पुस्तक. मुंबय छापलां 1889 वर्सा. मुंबय छापलां 1889 वर्सा छापलां हें पुस्तक आनी हें पुस्तक देवनागरींत आसा. एका पुर्तुगेज मनशान 1889 वर्सा तयार करून छापिल्लें पुस्तक देवनागरी लिपींत आसा. प्रस्तावनेंत तो हाजें कारण सांगता. तो म्हणटा हें पुस्तक देवनागरी लिपींत कित्याक आसा तर आपणें पळयलें की जर कोंकणी रोमन लिपींत बरयली जाल्यार पुर्तुगेज देवनागरींत बरयल्ले भशेन जातलें म्हणून. हें ताचें सुरवातीचें वाक्य प्रस्तावनेंतलें की कोंकणी जर रोमन लिपींत बरयली जाल्यार पुर्तुगेज देवनागरींत बरयल्ले भशेन जातलें. ह्या मनशान हें पुस्तक तयार केलें, पूण हें पुस्तक शाळांनी वापरलें वा शाळा सुरू जाल्यो हाची कांय गवाय मेळना. म्हणजे 1889 वर्सा तयार जाल्लें पयलें कोंकणींतलें पुस्तक शाळेंत पावलें आनी भुरगीं शिकलीं अशें म्हणपाचो कांयच पुरावो ना. 1889 वर्स आनी एक कारणां खातीर खूब म्हत्वाचें आसा, कोणाकय उगडास जाता. 1889 वर्स हें खूब म्हत्वाचें वर्स कोंकणीच्या इतिहासांत. एदुआर्द ब्रून de Souza ह्या गोंयकारान उदेंतेचें साळक नांवाचें नेमाळें सुरू केलें तें 1889 वर्सा. तेंच हें वर्स. एदुआर्द ब्रून de Souza हाणें उदेंतेचें साळक नांवाचें एक नेमाळें सुरू केलें खंय पुणेच्यान. त्याच वर्सा बारावंद कुमारज्यो, आतां तोमास मोराव हें ताचें नांव, बारावंद कुमारज्यो ही ताची पदवी. बारावंद कुमारज्यो म्हणजे कुमारजुंवेचो बॅरन. पदवी दिवपाची पद्दत आशिल्ली युरोपांतल्या राजांची. पूण तोमास द मोराव मेळटा केन्ना केन्नाय, केन्ना केन्नाय तोमास मोराव मेळटा, केन्ना केन्नाय बारावंद कुमारज्यो ही दोनूय नांवां मेळटा. तर 1889 हें पयलें पुस्तक. मागीर कशी प्रेरणा मेळ्ळी किंवा कित्याक ताका दिसलें म्हणून कळना, पूण मानुएल साल्वादोर रोद्रिगीस
ह्या मनशान हो गोंयकार मानुएल साल्वादोर रोद्रिगीस ह्या मनशान कोंकणी पयलें पुस्तक नांवाचें पुस्तक तयार केलें. तो आपली वळख दिता आपूण शाळेचो मास्तर म्हणून. मास्तर शाळा सालय वाडो. सालोय म्हणटा तें आयचें साल्वादोर द मुंद, आमच्या फादर मौजीन आतायदाचो गांव. त्या गांवचो हो मनीस हाणें कोंकणी पयलें पुस्तक बरयलें, परत देवनागरींत बरयलें. आनी तें सावंतवाडी स्टेट प्रेस ह्या छापखान्यांत छापलें वर्स 1896. म्हणजे तोमाश मोवरावाल्या पुस्तका उपरांत 7 वर्सां. मानुएल साल्वादोर रोद्रिगीस पुस्तकाची पद्दत जवळ जवळ तशीच, पूण तोमाश मोवरावाली इल्ली चड शास्त्रीय पद्दतीन मांडिल्लें आसा पुस्तक. हें तितलें शास्त्रीय ना, पूण वर्णमाला, अक्षरां, मागीर उतरां, मागीर वाक्यां, मागीर ल्हान ल्हान काणयो अशे पद्दतीन तें फुडें वता. म्हणी दिल्ल्यो आसा. ह्याय पुस्तकांत एक पाठ आसा जो म्हणीचो आसा. अभंग दिल्लो आसा, कविता दिल्ली आसा. एक कविता तातूंतली वाचूंक दाखयता. पुस्तक तयार करपी मानुएल साल्वादोर रोद्रिगीस. देवाची चलय रे भक्ती. कविता. देवाची चलय रे भक्ती, मनुष्याची कर प्रिती. संवसारांत तुका स्वस्थी, स्वर्गार मेळत मुक्ती. तुका जें केलेलें नाका दुसऱ्याक करूं नाका. तेंच जें केलेलें जाय तुका तेंच तूं रे कर ताका. ईश्वराचे शासनेन आई बापाक दी मान, करूं नाका अपमान. जियेशी सुखा संतोशान, पाप तर वाटावशी. बरें तर आदारशी, देवाची कृपा जोडची. सासणांत सुखी जाशी. कितलो बरो उपदेश ह्या मनशान ह्या कवितेन दिला. आनी ही कविता दुसऱ्यांनी घेवंक ना ताणें, आपणेच रचल्या. पूण हेंय पुस्तक जें 1896 वर्सा छापून आयलें, तें शाळेंत कोणें वापरलें वा शिकयलें हाची कांय गवाय ना. हें 1900 वर्सां मेरेन घडलें. म्हणजे 20वो शेंकडो सोंपलो तेन्ना मेरेन ही 2 पुस्तकां कोंकणींत उजवाडाक आयिल्लीं आसात. मागीर जो वावर जालो तो मुंबय जालो. शेणै गोंयबाबान शाळेच्या भुरग्यां खातीर 3 पुस्तकां बरयलीं. तांची सारकी वर्सां मेळना. जालें अशें की शेणै गोंयबाबान बरयलें आनी तें पुस्तक छापून आयलें. हाजे मदीं खूब वर्सांचो काळ गेल्लो आसा. रोखडी छापून येवंक ना ती. ताका लागून केन्ना बरयलें तें कळना. पूण हांव अदमास करतां 1920 ते 1940 ह्या काळांत ही पुस्तकां बरयल्लीं आसूंक जाय. कित्याक 1910 वर्सा शेणै गोंयबाबालें पयलें कोंकणी पुस्तक उजवाडाक आयलो. तें शाळेचें न्ही, तें कवितेचें. पूण 1920 ते 1940 मेरेन
ताजी 3 पुस्तकां उजवाडाक आयलीं. तातूंतले पयले कोंकणी मुळावें पुस्तक, दुसरें भुरग्यालो इश्ट आनी तिसरें भुरग्यालें व्याकरण. हातूंतले कोंकणी मुळावें पुस्तक हें समग्र शणै गोंयबाब म्हणून गोवा कोंकणी अकादमीन जे 4 खंड काडल्यात तातूंतल्या पयले खंडांत आसा. आनी भुरग्यालो इश्ट हें पुस्तक तिसरे खंडांत आसा. भुरग्यालें व्याकरण मात त्या खंडांत येवंक ना. आतां अशें सांगतात की शणै गोंयबाबान मुंबय शाळा नाशिल्ल्यो. गोंयांतच जर शाळा ना, मुंबय आनी शाळा कोण घालतलो? तागेलो एकलोच पूत. आनी शणै गोंयबाब इतलो तत्वाचो मनीस आशिल्लो की आपूण जर दुसऱ्याक सांगता कोंकणींतल्यान शिक्षण घेवंक जाय म्हणून, तर आपले भुरग्याक कोंकणी शिकोवंक जाय हें तो मानतालो. पयलीं आपणें करचें, मागीर दुसऱ्याक सांगचें. आनी म्हणून ताणें शाळा ना, आपले भुरग्याक घरांत मुळावें शिक्षण दिलें आनी तें शिक्षण दिवपाक हीं पुस्तकां बरयलीं. आपले पुताक, एकले पुताक घरांत मुळावें शिक्षण दिवपा खातीर हीं 3 पुस्तकां बरयलीं. मागीर ती छापून आयली. पूण मुंबय शाळा नाशिल्ल्यो, गोंयांतय शाळा नाशिल्ल्यो, ताका लागून 3 पुस्तकां वापरलींच ना. भुरग्यालो इश्ट म्हणटा तें शिक्षणाक तुमच्या सिलेबसांत किंवा करिकुलमांत नासलें जाल्यार प्रत्येक कोंकणी मनशाचे भुरग्यान तें वाचचें. आपूण ह्या जगांत आयला, आपूण कितें करतलो, हांव कितें करतलो हो माथाळो त्या कवितेचो. कविता न्ही ती, गद्य तें पाठाचो. हांव कितें करतलो. हो भुरगो आपलो हावेस सांगता, आपलो हावेस उलोवन दाखयता. आनी त्या हावेसांत तो सांगता की सगळे जगांतले लोकांक आपूण फुकट अन्न दितलो म्हणून. आज पर्यंत जगांत खंयच्याच राजकीय पक्षान, खंयच्याच सरकारान हें सांगूंक ना. म्हणजे आयच्या आमच्या जगांत लाखांनी आनी कोट्यांनी लोक उपाशी उरतात दिसाक. एक जेवण जेवन रावतात. कांय जाणांक तें एकूय जेवण मेळना. तो मागीर डस्टबिनांनी सोदता भुरगीं आनी खातात कितें मेळटा तें. हें आमी पळयतात आज. आनी हो शणै गोंयबाब 100-125 वर्सां फाटीं त्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान सांगता की हांव सगळे जगाक फुकट अन्न दितलो. तो म्हणटा आमच्या गोंयांतलो नाल्ल आपूण येद्दो मोठो करतलो कोळशा भशेन आनी तारमानी तो जगार सगळ्या बाजारपेठांनी पावयतलो. तो म्हणटा आपूण विमानान वयर वतलो आनी बॉम्ब गुळे घालतलो. कोणाकय दिसता हो हिटलर किंवा पुतीन काय म्हणून वयर वतलो आनी बॉम्ब गुळे घालतलो म्हणटा. पूण तो कोणाचेर घालतलो तें सांगता. जे लोकांक नाकतात, जे लोकांक पिट्टात, जे लोकांक त्रास दितात त्या लोकांक मारून उडोवपाक आपूण हे बॉम्ब गुळे घालतलो. आनी निमाणे कडेन तो सांगता की आपूण म्हणजे तेन्ना स्पेस आनी स्पेस ट्रॅवल म्हणटा तें तो विचारूच कोणाचे तकलेंत नाशिल्लो. अंतराळांत वचपाचो विचारूच नाशिल्लो. पूण शणै गोंयबाबाच्या त्या पाठांतलो निमाणो पॅरेग्राफ सांगता की हांव अंतराळांत वतलो, हांव ह्या गिऱ्या वयल्यान त्या गिऱ्यार वतलो, हांव सगळें अंतराळ पळयतलो, मनीस जात आसत जाल्यार सोदून काडटलो आनी तांचे भितर जर कितें आमचे परस बरे गूण आसत ते घेवन ह्या पृथ्वीचेर येतलो. केदो विचार. जगांत असो विचार आनी कोणें मांडला म्हणून हांवें तरी वाचूंक ना. इतलो विशाल विचार मनीस जातीचो. तो गोंयकाराचो विचार करना, तो कोंकणी मनशाचो विचार करना, तो भारतीयाचो विचार करना. तो अख्ख्या मनीस जातीचो विचार करता आनी सांगता हो आपलो हावेस. हो हावेस जर खंयच्याय देशांतल्या भुरग्यांनी आपल्या मुखार दवरलो
जाल्यार तो देश व्हड जावपाक वेळ लागचो ना. तर आमचो विशय वेगळो. ही 3 पुस्तकां शेणेगोंय बाबान बरयलीं आनी मागीर ती छापून आयलीं, पूण शाळेंत ताचो उपेग जाल्ल्याचें दिसून येना. मागीर 1936 वर्सा गोंयांत Aleixo Martinho Júlio do Melo, गोंयकार. Aleixo Martinho Júlio do Melo हाणें 2 पुस्तकां शाळे खातीर बरयलीं. पयल्याचें नांव आसा कोंकणी बालबोध आनी दुसऱ्याचें नांव आसा कोंकणी भाशेचें पयलें पुस्तक. म्हणजे हें सामकें प्रायमर, मुळावें, आनी मागीर ताजे फाटल्यान पयलें पुस्तक. भायर बरयलां पयलें पुस्तक सारकी आमची भास. Língua Concani e caracteres próprios. Em português basta. Língua Concani e caracteres próprios. म्हणजे कोंकणी लँग्वेज इन इट्स प्रॉपर स्क्रिप्ट. 1936 Aleixo Martinho Júlio do Melo हो 2 पुस्तकां तयार करता आनी सांगता की आपणें कोंकणीचे निजी लिपींत ही पुस्तकां बरयल्यात म्हणून. 2 पुस्तकां देवनागरी लिपींत. आनी परत तीच रीत. पयलीं अक्षर वळख दिवप, मागीर उतरां घडोवप, मागीर वाक्य घडोवप आनी हळू हळू मागीर ल्हान ल्हान काणयो, कविता बिविता ते बरोवप. अशे तरेची ही पुस्तकां 4 पुस्तकां आसात. गोंयचे मुक्ती मेरेन हाचे फाटल्यान आनी कितेंय जाल्लें आमकां खबर ना. गोंयचे मुक्ती मेरेन ही 4 पुस्तकां कोंकणी शाळांनी शिकोवपा खातीर बरयल्लीं आमकां मेळटा. हाजी एक प्रत हांवें तयार केल्या आनी तुमकां म्हणत अशें, कोणेय तरी हो इतिहास बरोवन दवरपाची गरज आसा. हांव उलयतां तें थोडें उरतलें एकादें पूण वतलें, पूण कोणेय तरी हो इतिहास बरोवन दवरपाची गरज आसा. ताका लागून फुडें जो कोण कोंकणी भाशेचो किंवा शिक्षणाचो इतिहास बरयतलो ताका ताजो उपेग जावं येता. आनी ते खातीर ह्या पुस्तकांच्यो प्रती तयार केल्ल्यो आसात आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या दफ्तरांत त्यो सदांकाळ उरच्यो ह्या खातीर त्यो प्रती आज हांव मंडळाच्या अध्यक्षा कडेन दिता. ही खबर 1961 मेरेनची. 1961 वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत गोंय मुक्त जालें. गोंयची सुटका जाली. गोंय स्वतंत्र जालें. आनी दुसऱ्याच वर्सा मार्च म्हयन्यांत केंद्र सरकारान एक कमिशन, एक 3 मनशांची कमिटी गोंयांत धाडली. केंद्र सरकार शिक्षणाचे बाबतींत कितलें ताकतिकेन आनी कितलें जाणविकायेन वागलें हाची कल्पना येता. 61 डिसेंबराच्या 61च्या डिसेंबरांत गोंयची सुटका जाल्या
आणि मार्च म्हयन्यात तीग जाणांची एक कमिटी गोंयांत येता गोंयच्या मुळाव्या शिक्षणाचो अभ्यास करपाक. हे कमिटींत 3 मागणे आशिल्ले. एक B.N. झा शिक्षण तज्ञ, एक प्रिंसिपल आर्मांद मेनेझीस गोंयकार, कर्नाटक कॉलेजाचो प्रिंसिपल धारवाडचो गोंयकार, आणि तिसरी विजया मुळे नांवाची एक केंद्राच्या शिक्षण खात्यांतली अधिकारी जी सेक्रेटरी. ह्या 3 जाणांची समिती गोंयांत येता आनी गोंयच्या मुळाव्या शिक्षणाचो अभ्यास करता. सगळे शिक्षणाचो न्ही, मुळाव्या शिक्षणाचो. आनी कांय शिफारशी केंद्र सरकाराक करता. 1962 वर्सा मार्च म्हयन्यांत ती येता, वता, रोखडोच आपलो रिपोर्ट दिता. आनी ती खबर डॉक्टर पांडुरंग बोरदे हांणी हिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन इन गोवा ह्या पुस्तकांत सांगिल्ली आसा. ही समिती कितल्योश्यो शिफारशी करता. तातूंतल्यो 3 शिफारशी कोंकणीक लागू जातात. कित्याक तांणीय पळयलें की हांगा लोकांची भास कोंकणी, मायभास कोंकणी, कोंकणी शाळा ना. पुर्तुगेजान सुरू केल्यो आपले भाशेंतल्यान, पुर्तुगेजींतल्यान. मराठी शाळा चलता पूण कोंकणींतल्यान शाळा ना. तांणी 3 शिफारशी केल्यो त्यो कोंकणी संबंदान आसा, आमकां लागू जातात त्यो अश्यो. The medium of instruction in primary schools should be the mother tongue or any of the languages in the 8th schedule of the Constitution, the choice being left to the guardians. मायभास हे शिक्षणाचे माध्यम जावचे, मायभाशेंतल्यान शिक्षण दिवचें, वा 8व्या अनुसूचीत ज्यो भाशा सांगिल्ल्यो आसात तातूंतले खंयच्याय भाशेंतल्यान दिवचें. आनी कोणें ठरोवचें खंयची भास ती पालकांनी, भुरग्याच्या आवय बापायक किंवा गार्डियनाक. दुसरी शिफारस अशी आसा, द टिचींग ऑफ कोंकणी इफ सिलेक्टेड, म्हत्वाचें. द टिचींग ऑफ कोंकणी इफ सिलेक्टेड शूड बी थ्रू देवनागरी स्क्रिप्ट. कारण तांकांय खबर आशिल्लें की कोंकणी म्हणटा ती युरोपांतल्यान आयिल्ली भास न्हय. कोंकणी म्हणटा ती संस्कृतांतल्यान आयिल्ली भास, आमची भारतीय भास, ह्या भुंयेंतली भास. आनी ताका लागून हे भुंयेंतले भाशेची लिपी ही दुसरी खंयची परदेशी लिपी आसूंक शकना. आनी शिक्षणांत तर एकच लिपी आसूंक जाय. भुरगीं जर वेगळ्या वेगळ्या लिपयांनी शिकूंक लागलीं तर त्या भुरग्यां मदीं वेगळे वेगळे गट जातले, ती एकठांय येवंक पावची ना. आनी म्हणून द टिचींग ऑफ कोंकणी इफ सिलेक्टेड शूड बी थ्रू देवनागरी स्क्रिप्ट. आनी तिसरी शिफारस आसा, द ओपनिंग ऑफ ए स्कूल डिविजन with a particular language as medium of instruction should be subject to a minimum of 20 students. हें आमकां वायटाक पडलें. हें कंडिशन आमकां इल्लेशें त्रासदायक जालें, कित्याक एकदम 20 भुरगे मेळप कठीण आशिल्लें त्या काळार. पूण तांणी केलें ताचे फाटल्यान एक अर्थ आशिल्लो, कारण आशिल्लें की शाळा म्हणटा ती फकत 2-3 भुरगीं घेवन चलोवपाची न्हय, वर्गांत 20 तरी भुरगीं आसची. आतां ह्यो शिफारसी जाल्यो आनी 1962 वर्साच्या जून म्हयन्याच्यान कोंकणी हें मुळाव्या शाळांचें माध्यम जालें. म्हणजे कोणेय जर प्रश्न विचारलो, कोंकणी हें मुळाव्या शाळांचें माध्यम खंयचे वर्सा जालें, जाल्यार तें 1962 वर्सा जालें. ताजे पयलीं प्रयत्न जाल्ले, पूण प्रत्यक्षांत घडून आयलें तें 1962 वर्सा. आनी कांय शाळा सुरूय जाल्यो 1962 वर्सा. सांखळे सरकारी शाळांत
एक शाळा सुरेशबाब बोरकार हे चलयताले, जाणे कोंकणीचें व्याकरण बरयलां. पुस्तकां नाशिल्लीं, ही पोन्नी पुस्तकां, ही पुस्तकां पोन्नी जालीं. खबरय नाशिल्ली घडये ही पुस्तकां आसात म्हणून. सुरेशबाबान हातान पुस्तकां बरयलीं भाशेची आनी गणिताची, आनी त्या हातान बरयल्ल्या पुस्तकांनी भुरग्यांक शिकयलें. सुरवातीची कितलींशींच वर्सां सत्तेर आशिल्लो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ते कोंकणीची नसाय न्ही, कोंकणीचो दुस्वास करताले. कोंकणी शाळा सुरू जाल्ल्यो तांकां नाका आशिल्लें, आनी म्हणून त्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या सरकारान पुस्तकां तयार केलीं ना, शिक्षकांक ट्रेनींग दिलें ना, आनी कोंकणी शिक्षणा खातीर कसलीच वेवस्था केली ना. आमी एक आरोप करताले तांचेर, थंय आमचें चुकतालें की तुमी कोंकणी शाळा उगडूंक ना म्हणून. तशें नासता, आजूय तशेंच आसा. सरकार मुळावी शाळा उगडटा आसतना तिका सरकारी मुळावी शाळा इतलेंच नांव दिता, खंयचे भाशेची तें सांगना. तें कित्याचेर ठरता आनी तें ताणें मागीर आमकां समजायलें. आमी जेन्ना आरोप केले सरकाराचेर की तुमी कोंकणी शाळा मुद्दम आडायतात म्हणून, तेन्ना सरकारान सांगलें आमी शाळेक अमक्या भाशेचें नांव दिनात, शाळा सुरू करतात. तुज्या आवय बापायन येवन जर कोंकणींतल्यान जाय म्हणून सांगलें ते सबंद शाळा कोंकणी जावं येता. किंवा थोड्यांनी मराठी जाय म्हळें आनी थोड्यांनी कोंकणी जाय म्हळें एकाच शाळेन दोनूय माध्यमां चलूं येतात. आजूय बी ती स्थिती आसा. आमी सरकाराचेर आरोप करूं शकनात की कोंकणी शाळा तुमी उगडनात म्हणून. ना, सरकार उगडचो ना, कोंकणी शाळा म्हणून उगडचो ना. पूण सरकारी शाळेंत जर पालकांनी वचून आपल्याक कोंकणी जाय म्हणून सांगली तर ती दिवपाची जबाबदारी सरकाराचेर आसा. म्हणटकच सुरवातीची कितलींशींच वर्सां पुस्तकां नात, शिक्षक नात, ट्रेन जाल्ले, अशी परिस्थितींत कोंकणी शिक्षण व्हडलेशें फुडें गेलें ना. मागीर कोंकणी भाशा मंडळान मनोहरबाब सरदेसाय हांच्या अध्यक्षते सकल एक समिती नेमली, आनी ते समितीन कोंकणी शाळा खातीर पुस्तकां तयार केली. सरकारान केली ना. सरकारा कडेन आनीक एक मागणी आशिल्ली, तांणी टॅक्स्ट बूक ब्युरो तयार करचो म्हणून. कित्याक हांगा मराठी पुस्तकां लागतालीं, कोंकणी पुस्तकां लागतालीं, इंग्लिशी पुस्तकां लागतालीं. पूण ती गोंयच्या संदर्भांत आसची, कोंकणी संदर्भांत आसची, ह्या खातीर सरकारान टॅक्स्ट बूक ब्युरो तयार करचो म्हणून तो सरकारान केलो ना. आनी अशीच परिस्थिती चालू उरची न्हय म्हणून कोंकणी भाशा मंडळान फुडाकार घेवन पुस्तकां शाळेची तयार केली. ती कितलींशींच वर्सां चल्ली. पुस्तकां तयार केली खरी, पूण पुस्तकां छापपाक पयशे नाशिल्ले मंडळा कडेन. त्या वेळार डायोसिजन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन ह्या संस्थे कडल्यान रीण काडून मंडळान ते पुस्तकां छापून उजवाडायली आनी वापरली. त्याच्या मागीर शाळा जावंक लागल्यो थोड्यो 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 थोड्यो, आनी त्या शाळांनी ती पुस्तकां वापरली. मागीर खूब वर्सांनी सरकारान आपली पुस्तकां तयार करपाचो प्रयत्न केलो. आज म्हाका दिसता चलतात ती सरकारान तयार केल्ली पुस्तकां. पूण म्हाका विचारशात जाल्यार सरकारान तयार केल्ल्या पुस्तकां परस मंडळान तयार केल्लीं पुस्तकां चड बरीं आशिल्लीं, चड शास्त्रीय पद्दतीन केल्लीं आशिल्लीं आनी चड भाशेचेर लक्ष दिवन केल्लीं आशिल्लीं. एकोणीसशे णव्वदाच्या दशकांत एक घडणूक जाली जाका लागून शिक्षणांत मातसो बदल जालो. कोंकणी शाळा सुरू जाल्ल्यो पूण आंकडो व्हडलो नाशिल्लो. कारण इंग्लीश शाळा चलताल्यो, मराठी शाळा चलताल्यो,
फक्त आमचे सारके जांकां कोणाकय कोंकणीचें तत्व पटिल्लें ते कोंकणी शाळेंत घालपाचो विचार करताले. 1980 वर्साचे पयलीं 1979 वर्सा कोंकणी भाशा मंडळान एक फुडाकार घेतलो. वदळ अनंतबाब अग्नी आणि त्या विशीं सांगलां. मडगांवांत एक मठग्रामस्थ हिंदू सभा नांवाची संस्था आसा. ती संस्था एक KG चलयताली. कोमात विद्याभवन म्हणून एक हॉल आसा. त्या हॉलाच्या फाटले वण्टीच्या फाटले वटेन एक वासरी आसा लांबचे लांब. थंय ती KG चलताली. तांची एक मुळावी शाळाय आशिल्ली पूण ती वेगळे कडेन चलताली. त्या संस्थे कडेन चंद्रकांत बाब केणी आनी नारायण बाब मावजो आमचे मदीं आसात आज हांचो संबंद आशिल्लो. आनी आमची भुरगीं जावं चंद्रकांत बाब केणी जावं नारायण बाब मावजो जावं हांव आमची भुरगीं KGंत वचपाच्या पिरायेचीं जाल्लीं. म्हणल्यार आमकांय प्रश्न आशिल्लो की आतां कितें करचें. ह्या भुरग्यांक धाडपाक शाळा ना आनी आमी तर लोकांक सांगतात की भुरग्यांक मायभाशेंतल्यान शिकप दिवचें. आमच्याच भुरग्यांक धाडचें ना कोण आयकतलो आमचें. म्हणल्यार आमच्या भुरग्यां खातीरूय जाय दुसऱ्या भुरग्यां खातीरूय जाय. आनी थंयच्यान खबर आयली की मठग्रामस्थ हिंदू सभा ती KG बंद करूंक सोदता. म्हणल्यार आमचे मदीं विचार असो जालो की ती जर ते आमकां दितात चलोवपाक आमी घेवया. आमी ती कोंकणी KG करया. ती कोंकणी KG नाशिल्ली. तांची फुडली शाळा मराठी आशिल्ली म्हणटकीर ते मराठीनूच चलतालें सगळें. आनी ती शाळा कोंकणी KG शाळा करया. मठग्रामस्थ हिंदू सभेन ताका मान्यताय दिली. आमी तांकां एक उतर दिलें आनी भाडें बिडें कांय घेतलें ना. एक तांचे कडेन आमी कबलात केल्या आनी ती घडये मंडळाच्या दफ्तरांत आसतली की आमी हांगा KG चलयता आनी आमची सुवात स्वताची आमकां मेळ्ळी की आमी ही सुवात सोडटात. तितली परवानगी तुमी आमकां दिवची. मठग्रामस्थ हिंदू सभेन ती दिली आनी थंय KG सुरू जाली 1879 वर्सा. आनी KG 2 वर्सां जातकच मागीर त्या भुरग्याचें कितें करचें हो प्रश्न. मागीर प्रायमरी सुरू जाली. ताजे बरोबर प्रायमरी सुरू जाली तेन्ना पयलीं सुरवात केली तेन्ना ते शाळेंत 9 भुरगीं. 9 फक्त 9. ती सरकारी शाळा जावंक शकची नाशिल्ली कित्याक वदळ हांवें तुमकां वाचून दाखयलें त्या प्रमाणे मुळ्यांत मुळे 20 भुरगीं आसूंक जाय आशिल्लीं. पूण ही आमची खाजगी शाळा जाली. आमकां रजिस्ट्रेशनय तेन्ना मेळूंक ना आनी म्हणून 9 भुरगीं घेवन ही KG विद्याभवन शाळा सुरू जाल्ली. तो सॅक्रिफायस आशिल्लो. आज घडये कोणाक ताचें म्हत्व कळचें ना. पयले वर्गांत म्हजो एकलोच पूत. ताका कॉम्पिटिशन ना. ताका 4 वर्सां कॉम्पिटिशन मेळूंक ना. एकलोच शिकला एका वर्गांत. दुसऱ्या वर्गांत 2 भुरगीं. तिसऱ्या वर्गांत 3 भुरगीं. अशी 9 भुरगीं घेवन ही शाळा सुरू जाल्ली. त्या भुरग्यांनी बड्यांनी त्याग केला आनी तांच्या पालकांनी त्या वेळार त्याग केला कित्याक तो गरजेचो आशिल्लो. आनी फक्त प्रायमरी करून थांबपाचो विचार नाशिल्लो. ताचे फाटल्यान एक खूब मोठो उद्देश आशिल्लो. मुळाक जेन्ना सुरवात केल्या तेन्ना आमच्या भुरग्यांक कोंकणींतल्यान शिक्षण दिवप हो हावेस आशिल्लोच. पूण त्याच बरोबर कोंकणींतल्यान मुळावें शिक्षण घेतिल्लो भुरगो SSCक कशें नांव काडटा हें आमी लोकांक दाखोवया हो हावेस आशिल्लो. म्हणटकच KG आनी प्रायमरी जातकच सेकंडरी स्कूल सुरू करचें कोंकणींत न्ही इंग्लिशींतल्यान कित्याक कोंकणी करीत जाल्यार त्या भुरग्याचें लुकसाण जातालें. आनी त्या स्कुलाच्या SSCक भुरगो जेन्ना SSCक वतलो
तेन्ना गोंयांत तो ब्रायट भुरगो म्हणून गाजचो, जावं चलो जावं चली. आनी तशें घडलेंय बी, 1-2-3 उदाहरणां आसात. पूण मागीर तें चड फुडें गेलें ना. म्हजे नदरेन तुमी वायट धरून घेनाकात, शाळेचो 100% निकाल आयलो हें हांव व्हडलेंशें क्रेडिटेबल अशें मानना. बरी गजाल, तशें जावचेंच, कोण नापास जावचो न्ही. पूण शाळेचें नांव जातलें जाल्यार 100% निकाल पावना. तुका बोट दाखोवंक मेळूंक जाय, हो जो पयलो आयला SSC बोर्डाक तो कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाळेंतलो, तेन्ना त्या शाळेचें नांव जाता. स्कुलां वयर सरतात ती अशी 100% निकालान न्ही, त्या शाळेचो प्रोडक्ट म्हणून तो लोकांच्या दोळे मुखार दिसूंक जाय स्पश्ट. वेळ लागता ताका, तें 1-2 वर्सांनी, 20 वर्सांनी, 30 वर्सांनी घडना, ताका वेळ वता. आनी दिसतें घडटलें बी, ह्या शाळेच्या बाबतींत घडटलें असो म्हाका विश्वास आसा. एक गजाल सांगूंक विसरलो, हाजे पयलीं एक प्रयत्न जाला. गोंय मुक्त जातकच 1963 वा 64, नक्की खंयचीं वर्सां आमकां याद जायना, ही थोडीशी म्हायती म्हाका नारायण बाबा कडल्यानच मेळ्ळी, कित्याक हांव गोंयांत नाशिल्लो त्या वेळार. पांडुरंग बाब राया भाटीकार, अरविंद भाटीकारांचे वडील, गुरुनाथ बाब केळेकार आनी कोण तांचे बरोबर आशिल्ले खबर ना, त्या खातीर अण्णा सरमळकार किंवा अशें कोणूय आसूं शकता. तांणी नवी शाळा नांवाची एक शाळा मडगांवांत सुरू केली. पूण ती 3 वा 4 वर्सांनी थांबली, फुडें गेली ना. आनी म्हणून 1979 वर्सा जेन्ना हो प्रश्न आमच्या मुखार उबो रावलो तेन्ना शाळा नाशिल्ली, म्हणून विद्याभवन शाळा सुरू करची पडली. म्हणजे हे प्रयत्न गोंयचे मुक्ती उपरांत जाल्ले. 90च्या दशकांत, 1990च्या दशकांत आनीक एक घडणूक जाली. शशिकला काकोडकार ही शिक्षण मंत्री आशिल्ली गोंयच्या सरकारांत, आनी तांणी निर्णय घेतलो की सरकारी अनुदान, सरकारी ग्रँट जी दिवपाची ती फकत देशी भाशांतल्या शाळांक दिवची, म्हणजे ती इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांक मेळनाशिल्ली. त्या वेळार डायोसिजन सोसायटीन आपल्यो सगळ्यो इंग्लीश माध्यमाच्यो शाळा रातयांत कोंकणी माध्यमाच्यो केल्यो, आनी जवळ जवळ 140 वयर शाळांची भर कोंकणी शाळांच्या आंकड्यांत पडली. कोंकणी शाळांचो आंकडो एकदम वाडलो तो त्या वेळार. तांच्यो 140 वयर शाळा, रातयांत माध्यम बदलले आनी त्यो शाळा वाडल्यो. पूण मागीर आमी जाणात, मागीर 2011 वर्सा सरकारान, तेन्नाच्या सरकारान परत निर्णय बदललो आनी इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांकूय अनुदान दिवपाक सुरवात केलें. एका रातयांत त्यो कोंकणी शाळा इंग्लीश माध्यमाच्यो शाळा जाल्यो आनी सुमार 147 शाळा ह्या कोंकणीच्या शाळांच्या आंकड्यांतल्यान भायर गेल्यो. परत कोंकणी शाळांचो आंकडो देंवलो. आज तो कितलो आसा म्हाका खबर ना, त्या स्टॅटिस्टिक्स जमोवपाक हांव पावलो ना. सरकारी शाळा कितल्यो आसात, खाजगी शाळा कितल्यो आसात, पूण एक बरें जालां, कांय हायस्कुलांनी मुळावे वर्ग सुरू केल्यात आनी ते कोंकणी भाशेंतल्यान केल्यात. मडगांवांत मॉडल हायस्कुलांत आसात, कुडचड्यार सर्वोदय हायस्कुलांत आसात, आनी खंय खंय आसात जाल्यार खबर ना. सत्तरी गोपीनाथ गांवसांनी एक शाळा सुरू केल्ली आसा, आनी खंय खंय आसूं शकता जें म्हाका खबर ना.
असे कांय प्रयत्न जाल्यात पूण ते गरजे परस खूब थोडे, पूण जाल्यात ते बरे जाल्यात आनी तशें आनीक जावपाची गरज आसा. म्हजें मत प्रामाणीकपणान सांगतलो जाल्यार आयची जी स्थिती आसा, आतां मेरेन हांवें सांगलो तो इतिहास फाटलो, आज आनी फुडार ह्या विशीं सांगपाचें जाल्यार आयची जी स्थिती आसा ती व्हडलीशी बरी न्हय. व्हडलीशी बरी न्हय हांव कित्याक म्हणटा तर फाटल्या 20-25 वर्सांच्या काळांत म्हजे नदरेन मुळाव्या कोंकणी शाळांचो आंकडो जे तरेन वाडूंक जाय आशिल्लो ते तरेन वाडूंक ना. विद्याभुवन शाळा सुरू जाल्ली 1979 वर्सा, 40 वर्सां जालीं. पूण ह्या मजगतच्या काळांत गोंयच्या हेर शारांनी पणजी, फोंडें, मुरगांव, म्हापशें एक शाळा सुरू जावन 40 वर्सांत गोंयच्या दुसरे खंयच्याच शारांत कोंकणी शाळा सुरू जावंक ना. हाजो अर्थ कितें? म्हाका तें कुवाडें सुटना. एक वटेन कोंकणी विशींची जाणविकाय वाडल्या, कोंकणी विशींची जागृताय वाडल्या, कोंकणीच्या मळार साहित्यीक खूब जाल्यात, सगळे पिरायेचे, बरी गजाल. कोंकणी संबंदीच्यो कार्यावळी खूब वाडल्यात, बरी गजाल. कोंकणीतले शिक्षक वाडल्यात, कोंकणीतल्या साहित्यिकांचो आंकडो खूब वाडला. पूण त्या मानान कोंकणी शाळांचो आंकडो वाडूंक ना वा कोंकणी शाळांतल्या भुरग्यांचो आंकडो वाडूंक ना. कित्याक? एक हांव उलयलो जाल्यार कोणाकय वायट दिसूं येता, पूण सत्य तें आनी कोणू सत्य कित्याक उलोवचें न्हय. जे कोंकणी शिकयतात, जे कोंकणींतल्यान साहित्य रचतात, जे कोंकणी विशीं प्लॅटफॉर्माचेर उबे रावन मोठ्या मोठ्यान उलयतात, तांणी आपल्या भुरग्यांक कोंकणी शाळांत धाडल्यात. धाडिल्ले जाल्यार तो आंकडो वाडटलो आशिल्लो. तांणी धाडूंक ना, आनी तांणी धाडूंक ना हाजो अर्थ असो की तांकां कोंकणी जाय पूण कोंकणी फाटलें हें तत्व कळूंक ना की कोंकणी जाय तुका मेळटली, तूं आसा म्हणसर. फुडाराचें कितें? शिक्षणा बगर खंयचीच भास जिती उरिल्ली ना. मोडार उलयता 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 एक दीस ना जाता, ल्हान ल्हान जाता आनी ना जाता. शिक्षणांतल्यान उरता. म्हणटकच आमचे कडेन शेंकड्यांनी साहित्यीक आसात, तांकां पटूंक ना हो विचार की भुरग्यांक आमी कोंकणींतल्यान शिकोवचें म्हणून. आमी कमी पडल्यात तांकां पटोवपाक. हाजो अभ्यास जावपाची गरज आसा. म्हाका दिसता एक कारण आमच्यो प्रायोरिटीज चुकतात, आमचो प्राधान्यक्रम चुकता. म्हणजे धरया कोंकणी भाशेची उदरगत करतले जाल्यार 1, 2, 3, 4, 5, 6 अश्यो कितल्योश्यो गजाली करपाची गरज आसा. पूण जेन्ना एका परस चड गजाली करपाची गरज आसा तेन्ना तुका प्रायोरिटीज ठरोवची पडटात. पयलीं कितें, दुसरें कितें, तिसरें कितें, चवथें कितें आनी निमाणें कितें तें. आनी हो प्राधान्यक्रम ठरयता आसतना, ही प्रायोरिटी ठरयता आसतना पयले नंबराचेर आसूंक जाय शिक्षण, साहित्य न्हय. साहित्य भास जिती दवरना. संस्कृत भाशेंत कितलेशें बरें साहित्य आसा, संस्कृत भास मेल्ली भास. लॅटीन भाशेंत कितलेशें बरें साहित्य आसा,
लॅटीन भास मेल्ली भास जी ती भास न्ही लोकांची जिबेर ना भास जिती उरता शिक्षणांतल्यान आनी म्हणून आमच्यो संस्था गोंयांतल्यो पळयलां हांवें खूब भर साहित्याचेर दितात साहित्याचे नदरेन तें बरें तें वायट काम म्हणना तें काम बरेंच पूण ताज्याय परस एक विशय आसा जाका चड म्हत्व दिवपाची गरज आसा आनी तें शिक्षण आनी शिक्षणाचें तत्व मुळाव्या शिक्षणाचें तत्व जर आमच्या साहित्यिकांक आमच्या शिक्षकांक आमच्या पालकांक कळूंक ना जाल्यार खंय तरी आमी उणे पडल्यात आमची चळवळ खंय तरी उणी पडटा कारण म्हजे नदरेन दरेका शिक्षकाचो भुरगो हो कोंकणी शाळेंत पावंक जाय कोंकणी शिक्षकांचे भुरगे दरेका कोंकणी साहित्यिकाचे भुरगे कोंकणी शाळेंत पावंक जाय तशें जर घडलें ना जाल्यार कोंकणी शिक्षण फुडें वचूंक पावचें ना आतां हो जर विशय चार चौगां भितर मांडीत किंवा इश्टां मदीं मांडीत एक कारण रोखडें मेळटा एक जाप मेळटा जाप कितें शाळा ना म्हणजे दर्या एक मनीस पणजे आसा आनी पणजेच्या म्हज्याच इश्टाक हांव विचारता अरे तुमी हें सगळें कोंकणीचें काम व्हडलें करतात पूण हांगा शाळाच ना मरे ह्या शहरांत राजधानीचें शहर आमचें हें कशें ना शाळा ना न्ही म्हणटा भुरग्यांक खंय धाडटलो अशेय लोक आसात जे कोंकणी भाशा मंडळा कडेन पयलीं गाडी नाशिल्ली भुरग्यांक हाडून पावोवचें पडटालें पूण अशेय लोक आशिल्ले जे सांगताले की कोंकणी भाशा मंडळा कडेन गाडी ना म्हणून आमी भुरग्यांक धाडून पावनात पूण हे पालक इंग्लीश शाळांनी भुरग्यांक पावयतात ही असली थोडी उदाहरणां सोडून दिवया पूण शाळा ना म्हणपाचें जें पळय कारण सांगतात तें निमित्त खरें कारण न्हय कोणें करपाची शाळा अन्वेषाबाई सिंगमाळान वचून पणजे पालकांक आनी शिक्षकांक एकठांय वचून करपाचें पणजे जे तुमी आसात जे संस्था चलयतात लोक जे दुसरे लोक आसात जे त्या कार्यावळींनी भाग घेतात तांची जबाबदारी न्हय ती कोणें उगडपाची शाळा म्हापशें कोणें उगडपाची शाळा हांव फक्त शहराची नांवां घेता कित्याक गांवांनी वचप आनी इल्लें कठीण जाता पूण गांवांनी शाळा जाल्यात हालींच धारबांदोड्यान एक शाळा सुरू जाल्या सरकाराचें खूब चुकलां फाटलीं 3 वर्सां सुमार 50 वयर संस्थांनी अर्ज केल्ले आसात कोंकणी शाळा चलोवपाक सरकारान एक सोडून सगळे भायर उडयल्यात रजिस्ट्रेशन दिवंक ना आतां रजिस्ट्रेशन मेळना जाल्यार कोण शाळा चलयतलो म्हणटा सरकाराचें खूब चुकलां म्हणजे पुंज रिवार पुर्तुगेजाक दोश दिता की कोंकणीचेर अन्याय केलो म्हणून आज पुंज रिवार जितो आशिल्लो जाल्यार म्हणटलो आशिल्लो गोंयच्या मुक्त गोंयांतल्या सरकारान कोंकणीचेर अन्याय केलो म्हणून आनी तो अन्याय चालू आसा पूण ह्या अन्यायाचे विरुद्ध झगडपाची तांक आमच्यांत ना म्हाका एक दुबाव वाडटा आमच्यांतली संघर्श करपाची शक्ती ना जाल्या म्हणटात आमी की कोंकणीन जें कितें मेळयलां तें संघर्श करून मेळयलां अशें म्हणटात आमी आनी तें खरें गजाल खरी पूण फाल्यां कितें जें मेळोवपाचें आसा तेंय संघर्श करून मेळोवंक जाय आमकां कळना तर संघर्शाक आमी कित्याक फाटीं सरता म्हाका कितें वायटाक पडटलें म्हणून म्हजें कितेंय लुकसाण जातलें म्हणून म्हणटकच कोंकणी भाशे परस हांव म्हजो स्वार्थ मुखार घालतां हे खातीर म्हाका फुडारा विशीं हुस्को दिसता इतिहास आमी पळयलो कशे कशे रितीन आमी आज मेरेन हांगा पावले तें पळयलें पूण फाल्यां कितें इंग्लिशीची फॅशन वाडत आसा भंय खंय आसता तुमकां सांगता भंय मराठीचो ना
आमची स्थिती जाल्यार तशीच मराठीची स्थिती आसा. तांच्यो खूब शाळा आशिल्ल्यो त्यो कमी जाल्यात, ताका लागून आंकडो आमचे इतलो कमी ना, म्हणून आमकां थंय इल्लोसो आंकडो दिश्टी पडटा, पूण तो खूब उणो जाल्लो आसा. आमकां भंय आसा तें इंग्लिशी कडल्यान, आनी तें भंय कशें तें सांगता. इंग्लीश शिकप वायट न्हय, पूण मुळावी शाळा न्हय. कारण एक फावटी भुरगे मुळाव्या इंग्लीश शाळेंत गेले की ताजो संबंध भारतीय भाशा कडेन, भारतीय संस्कृती कडेन, भारतीय कले कडेन तुटटा. कॉन्व्हेंटांतली परिस्थिती पळयल्यार कळटा. भंय तें हें. इंग्लीश भास वायट न्ही, इंग्लीश भास सगळ्यांनी शिकची, इंग्लीश भाशेचेर प्रभुत्व मेळोवचें, तो एसेट. पूण त्या शाळेंत वतना पयलीं वर्सा न्हय, मुळावें शिक्षण आपले मायभाशेंतल्यान करून फुडें तुका जाय त्या भाशेचेर तूं प्रभुत्व मेळय. तूं जर्मनीक वतलो जाल्यार जर्मन भाशा शिक, तूं फ्रांसाक वतलो फ्रेंच भाशा शिक, ताचेर प्रभुत्व मेळय, तें बरें. पूण मुळावें शिक्षण मायभाशेंतल्यान जावंक जाय, हो जो सगळ्या संवसारान मान्य केल्लो नेम आसा, तो जर आमी पाळ्ळो ना जाल्यार आमकां खंयचीच भास सारकी येवची ना. आनी लुकसाण जातलें तें हें की जर कोंकणीचो पर्याय फाटीं पडलो, जी गरज, जाल्यार ती सुवात इंग्लीश भास घेतली, मराठी घेवची ना. मराठी घेतल्यार पसून व्हडलें लुकसाण जावचें नाशिल्लें, पूण इंग्लीश घेतली की तुजो भारतीयत्वा विशींचो संबंद तुटता. तूं जवळ जवळ परदेशी संस्कृतींत वचूंक लागता आनी थंय तुजो देशी भाशा, देशी संस्कृती, देशी कला हांचे कडलो संबंद तुटता. म्हणटा आमी मागीर इंडियन उरनात, आमी एंग्लो इंडियन जातात. कात तीच उरता, पूण आमी संस्कृतीचे नदरेन एंग्लो इंडियन जातात. हें जर घडूंक जायना जाल्यार फुडाराचे नदरेन म्हजे कोतान चडांत चड प्रयत्न मुळाव्यो शाळा कोंकणींतल्यान जावच्यो असो प्रयत्न करपाक जाय. फाटलीं 10 वर्सां जे सरकार सत्तेर आशिल्लें ताणें कांय करूंक ना. हांवें सांगलो त्या प्रमाणे 50 अर्जांतलो फक्त एक अर्ज मान्य केला, बाकीचे भायर उडयल्या. अशें पसून अर्ज आशिल्ले की तुमची ग्रँट आमकां नाका, आमकां फक्त रजिस्ट्रेशन दियात, तांचे पसून अर्ज मान्य जावंक ना. ही परिस्थिती बदलूंक जाय आनी ते खातीर आमकां आतां संदी आसा ती 10 तारखेक निकाल जातकच खंयचे तरी सरकारेक येतलें. आतां तें सरकार मंगळाराचें आसतलें, काय तें सरकार मटकेवाल्याचें आसतलें, काय तें सरकार सावकाराचें आसतलें, काय तें सरकार कॅजिनोवाल्यांचें आसतलें, खबर ना आमकां. पूण कोणाचेंय सरकार आसलें तरी आमी आमचो घोडो फुडें हाडोवचो पडटलोच. आनी त्या सरकाराची बोबटेर बसून कोंकणी शिक्षणाच्या मार्गांत ज्यो ज्यो आडखळी आसात त्यो त्यो आडखळी ना करच्यो पडटल्यो. हें जर करपाक आमकां यश मेळ्ळें जाल्यारच कोंकणी शिक्षणाचो फुडार परजळीत जावं येता. थंय जर आमी उणें पडले जावं आमी प्रयत्न करूनय सरकार जर तें करना जालें जाल्यार कोंकणीचें आनी आमचें सगळ्या कोंकणी लोकांचें, गोंयकारांचें खूब मोठें लुकसाण जावं येता. तें लुकसाण जावचें न्हय ह्या खातीर ही जाणविकाय आमचे मदीं पातळची आनी आमचे कडल्यान तसो प्रयत्न जावचो अशें हांव मागतां. तुमी खूब सुशिक्षण दाखोवन हो जड आनीक निरस विशय आयकलो ह्या खातीर देव बरें करूं. कोंकणी भास म्हळ्यार आमची संस्कृताय, कोंकणी भास म्हळ्यार आमची वळख.
मनोहरराय सरदेसाय म्हणटाले की आमकांय बी भास आसा, आमकांय एक इतिहास आसा, तुमच्या वरीच आमकां लेगीत नखेत्रांचो ध्यास आसा. आतां नखेत्रांचो ध्यास जर लागतलो जाल्यार उदय बाबान सांगलां त्या प्रमाणे हो संघर्शाचो इतिहास आमकां सगळ्यांक खबर आसचो पडटलो. आमी सगळेच गोंयच्या मुक्ती उपरांत जल्मल्ले नागरीक. हांगा आशिल्ल्या भाऊ आनीक उदय बाबाचो आडवाद सोडलो जाल्यार आनी ताका लागून मुक्तीक लागून कितें संघर्श गोंयकारांक करचो पडलो आमकां खबर ना. कोंकणी खातीर जो संघर्श करचो पडला ते साहित्य अकादमीची मान्यताय आसत, 8व्या वळेरेंत तिचो आस्पाव आसत, गोंयच्या राजभास चळवळीचें आंदोलन आसत. आमकां संघर्श करचो पडलो ना, पूण ह्या संघर्शा फाटल्यान एक मोठो इतिहास आसा आनी तो इतिहास जर आमकां कळ्ळो जर जायत जाल्यार आमकां स्फूर्त मेळटली, आमकां आमचो इतिहास समजुपाक पावतलो. आमी कोणाची जाप तुमकां काळूच दितलो अशें आमी म्हणचे ना, ती आमीच दितले. तांबडे मातये कडचे इमान जाणी अजून घाणाक दवरूंक ना ते आमी कोणाची जाप तुमकां काळूच दितलो अशें आमी म्हणचे ना अशें पुंडलीक बाबान म्हळां. आमचो इतिहास आमीच दाखोवन दितले, आमी काळाक रावचे ना. हें उदय बाबा सारक्याच्या पिळगेन दाखोवन दिलें, भाऊ मावजेच्या पिळगेन दाखोवन दिलें. आमचे कडेन सगळ्यो गजाली आमकां आयत्यो मेळिल्ल्यो आसात. त्या आयत्या मेळिल्ल्या सगळ्या गजालींचें भांडवल घेवन आमकां ताचेर कळस चडोवपाचो आसा. पूण तो कळस जर चडयतलो जाल्यार आमकां इतिहास खबर आसपाक जाय. तो इतिहास कळे उपरांतच आमचे मदीं एक स्फूर्त येतली, एक उर्जा तयार जातली आनी त्या उर्जेंतल्यान आमी कोंकणी भास आसत, आमचें गोंय आसत, ताचे खातीर कितें तरी करपाचो यत्न सुरू करतले. सगळे न्हिदिल्ल्याक जागे करपाचें हें वय न्ही उदय बाबाचें, पण ती परिस्थिती उदय बाबाचेर आयल्या कारण आयचो समाज न्हिदला. आमकां सगळ्यांक आयत्यो गजाली मेळ्ळ्यात. आमकां खबर ना की कोंकणीचें जें महत्व आसा तें फक्त भाशे पुरतें म्हत्व ना. कोंकणी भास ही फक्त संप्रेशणाची भाशा न्ही, संप्रेशणाचें माध्यम न्ही. कोंकणी भाशा ही संस्कृती कडेन लागीं आशिल्ली एक गजाल. कोंकणी भाशा ही अर्थकारणा कडेन लागीं आशिल्ली गजाल. हांव एक सादें एग्जांपल सांगता. गोंयांत गोंयच्यो नोकऱ्यो गोंया भायल्या लोकांक मेळटाल्यो आनी अशा वेळाचेर गोवा हितराखंड मंच नांवाची एक संस्था सुरू जाल्ली. त्या संस्थेन मोठी आंदोलनां केलीं आनी गोंयांत 15 वर्सांचो राबितो आनीक कोंकणी भाशेचें गिन्यान कंपल्सरी जेन्ना केलें तेन्ना गोंयच्यो गोंय सरकाराच्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळपाक लागल्यो. म्हणजे कोंकणीचो संबंद हो फक्त संप्रेशणा पुरतो मर्यादीत ना, ताचे मुखार वचून तो आमच्या पोटा कडेन आसा. आनी जेन्ना आमी भाशेचो संबंद पोटा कडेन लायतले, सगळ्या बाकीच्या राज्यांनी लायला, बेंगाली भाशेन लायला, कन्नड भाशेन लायला, मलयाळम भाशेन लायला, सगळ्या भाशांनी लायला. फक्त लायलो ना तो आमी, कारण आमचे मदीं न्यूनगंड आसा. तो न्यूनगंड पयस करपा खातीर आमी वावुरपाची गरज आसा आनी त्या खातीर रवींद्र बाब आसत, उदय बाब आसत, भाऊ मावजो आसा, बाकी बाब आसा, पुंडलीक बाब आसा, अशीं कितलींशींच उदाहरणां आमच्या मुखार आसात, आदर्श आसात. ह्या आदर्शाचो मार्ग आमी चलत मुखार वचपाची गरज आसा. हांव फक्त निमाणे कडेन उदय बाबांची एक कविता तुमच्या मुखार सादर करता, तांकां देव बरें करूं म्हणपा खातीर. म्हजी खूब फेवरेट कविता. एका कवितेंत ते म्हणटात, देशान मागलें आनीक कोणें दिले 11 लाख, कोणें दिले 15 लाख, कोणें दिले 17 लाख, हांवें कितें दिलें? हांवें कांयच दिवंक ना. देशान मागलें आनी उस्मानान तांदूळ दिलो, कायतानान पाकोळ दिलो, नामदेवान जोंदळो दिलो, हांवें कितें दिलें? हांवें कांयच दिवंक ना. आनी निमाणे कडेन ते ह्या कविते भितर म्हणटात, देशान मागलें आनी हांवें कांयच दिवंक ना. देशान मागलें आनी हांवें कांयच दिवंक ना अशें केन्नाच घडलें ना. देशान मागलें आनी हांवें म्हजें सौभाग्य दिलें, हांवें म्हजें सर्वस्व दिलें आनी हांवें इतलेंच दिलें. सगळें दिवन सुद्दां, सर्वस्व दिवन सुद्दां आपणें इतलेंच दिलें, ही भावना उदय बाबांनी आज मेरेन जपल्या. तीच आमी जपपाक जाय आनी ती जेन्ना आमी जपतले आनी कोंकणी भास, कोंकणी संस्कृताय, कोंकणी भौस आनी कोंकणी भूंय मुखार व्हरपाचो ध्यास घेतले तेन्नाच खऱ्या अर्थान रवींद्र बाबा सारक्यांक आमी खऱ्या अर्थान आर्गां उपलेस जातलें. ह्या कार्यावळीक मुजरत हजर रावले म्हणून उदय बाबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, भाऊक देव बरें करूं म्हणटा. ही कार्यावळ जी आसा ती कोंकणी भाशा मंडळ आनीक रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर फाटलीं कांय वर्सां घडोवन हाडटा. कोंकणी भाशा मंडळाच्या सहकार्या खातीर रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचो मुख्याध्यापक म्हणून देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तुमकां. आनीक ही कार्यावळ ऑनलायन जाणी आतां मेरेन आयकल्या, फुडाराक आयकतले, तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही कार्यावळ हांगा सोंपल्या.